골골고난 몰라 두려울마다 두마가방 사이바 두마가방 사이바 골골고난 몰라 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विजिता सावन नोरोना ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. देवाक आर्गां दिवया. कालच्या दिसाक आमच्या विधान सभेचो निकाळ आयिल्लो आसा आनी आमकां नवो सरकार फावो जातलो देखून देवाक आर्गां दिवया. आनी जो सरकार पोरजीन विचून काडला ताका देवाचे कुशे प्रमाणे आमचे राज चलोवंक खरीत भाशेन आमी आदार मागुया. सगळ्या आमदारां पासत आमी मागुया. त्याच बरोबर युक्रेन ह्या देशान शांती फावो कर म्हूण मागुया आनी देवाक जायते भाशेन हें झूज जें चालू आसा तें बंद जावंक आमी मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बो करून जीं कोण भलायकेन बरीं नात तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाला जेजू आमचे विधानसभेन निवडून आयलोल्या आमदारांनी भ्रष्टाचाराक फाट करूंक आमच्या आनी गोंयच्या बरेपणा पासत फावो ती पावलां मारूंक आमची संस्कृतीक अस्मिताय राखूंक आनी सोमीक दायज सांबाळूंक तुजी कृपा फावो कर. तशेंच जे कोण निवडून येवंक ना तांकांय पोरचे पासत आपलो बरो वावर चालू दवरूंक तुजो आदार आनी बळ फावो कर. देव आमकां आपयता ते वाटेन चलूंक आमी जायते पावटी घडये चुकल्या आनी देव आमकां दाखयता ती वाट आमी चलूंक प्रयत्न करता आसतना एकामेकाक आदार दिवंक घडये जायते पावटी चुकल्या. असले आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें घडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पासकांचे परबेक फावो ते परीं तयार जावं आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दडवणीन हो प्राचीत काळ समरमता. ती दडवण जण एकल्याच्या आत्म्यांक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
इजिकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नश्ट मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समूर्त सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो, तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास कोचचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नश्ट मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पोर देव उलयता. पातक्या मनशान आपलें नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचें नश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव कोत्ता तें सारकें न्हय, वो तुमीच कोतात तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक कोत्ता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समोर सांबाळटा, प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. परतून म्हणुया, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल 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 कोणांत पडला, तुका उलो मात्ता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब. तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा. कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सवें, म्हणून परमेश्वरा आमी बोसतांव तुका. जबाब. तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशेवन आसता, त्या वन म्हजो आत्मो दोनयांक आवडेवन रावता. जबाब. तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर. आमचो विस्वास सगलो परम इस्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत, तारणाची भरती. जबाब. तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायेलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो, ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब. तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गाराक उबी रावया. तुमचीं सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस
तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलेल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोंडाचे खास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येता तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासलेलो तोणटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यान घालीत आनी तूं भणकोणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमणी दमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे न्याय, नीत, शांती. भाव भयणीनो, आयज ही उतरां आमी आयकता. पयले वाचपान करीत भाशेन आमच्या मुखार आसा इजेकिएल प्रवादी. आनी इजेकिएल प्रवाद्या विशीं देव खेरीत संदेश दिता. देव कितें पळयता, देव कशे भाशेन पळयता. आमी मनशां कडेन वेगळे भाशेन पळयता आनी आमकां जाय ते भाशेन संवसारान वस्तू चडश्यो घडनात, देवाक जाय ते भाशेन घडटात. आनी जायते पावटी देव जें कितें करता तें आमी मानून घेवंक फाटीं उरता. देखून देव करता तें चुकीचें म्हणपाचें काय तुमीच करतात तें चुकीचें म्हणपाचें देवाचो प्रश्न आमकां. जाल्यार देव जें करता तें आमकां कसलोय तरी संदेश दिवपाक वा आमकां एकलिसांव शिकोवपाक करता. आतां ह्या दिसांनी जेन्ना युक्रेन झूज पेटलेलें आसा, कोणें तरी ताचेर नियाळ करून म्हणलें, गॉड इज युजींग रशिया टू टीच अ लेसन टू द वर्ल्ड. संवसाराक लिसांव शिकोवपाक देव रशिया ह्या देशाक वापरता. कित्याक तांचो प्रेजिडेंट कसोच आयकना. कितल्याय जाणांनी सांगल्यार तो आयकना. झूज चालूच आसा. जाल्यार देव आमकां शिकयता अशें तो म्हणटा. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार थोडेशे मुद्दे आमच्या मुखार दवरल्यात. एक, नश्टो मनीस, वायट मनीस. म्हणटच वायट मनीस, नश्टे मनीस म्हणटा ते आमचे मदें आसात, ते ना म्हणूंक जायना. जाल्यार नश्टे मनीस जे आसात तांकां आपलें नश्टेपण सोडून बऱ्या जिविताक देव आपयत आसता, उलो मारीत रावता. आनी जेन्ना उलो मारता तो उलो आयकत आनी आपलें नुस्तें जिवीत सोडलें जाल्यार जिवीत आसा. आनी जरी तर आपलें नुस्तें जिवीत सोडिना, त्याच नुस्तेपणान रावता जाल्यार मरण आनी खास केन्ना येतली, कशी येतली आमकां खबर ना. पूण जरी तर ती खास्त नाका, तें मरण नाका जाल्यार सादी वस्त. देवानूच म्हणलां, आदी कितलेंय वायट केल्लें आसा जाल्यार पासून आनी आतां जरी तर बऱ्या जिविताक वेंग मारली, हें वायट सगळें सोडलें जाल्यार तो मरचो ना, ताका मरण येवचें ना. काय बरी ही चिंतना आमच्या मुखार आयच्या पयल्या वाचपान दवरल्या. म्हणटच कोणूय कितलोय वायट मनीस आसूं, जिवीत जोडपाक सोयेक आसा. पूण हो सोयेक येयना जाल्यार मरण. जाल्यार जी आमी मनशां आसा, जावं आमी नश्टीं जावं आमी बरीं, दुसरे वाटेन ह्या मनशाक आदार करपाक आमकां जण एकल्याक नेमल्यात हेंय सांगता. आनी ह्या पासत इजेकिएल प्रवाद्याक खेरीत भाशेन हो संदेश, जरी तर तूं कोणूय मनशाक पळयता तो नश्टो वो तो वायट, तो चूक करता जाल्यार ताच्या तोंडार ताची चूक सांग. आनी जरी तर तुवें सांगलां, तुवें तर सांगूंक ना
आनी तो मनीस जरी तर त्या पातकान मेलो जशें ह्या वाचपान आमकां म्हणलां जरी तर तो आयकना आनी त्याच वायटान रावता जाल्यार मरतलो पूण असलो मनीस जरी तर मेलो आपल्या वायटान आपल्या पातकान जाल्यार ताचो गुन्यांवकार हांव तुका करतलो ताचो जबाबदार तुका करतलो कित्याक तुवें सांगूंक ना ह्या पासत जण एकल्याक आमकां कायदो कोणूय जरी तर आमी नश्ट मनीस म्हूण पळयता ताका मरण फावो आमी म्हणटा वो ताका खास्त फावो आमी म्हणटा जाल्यार तुवें सांगलां तुवें पळयलां तुवें ताचे पासत कितें केलां म्हणटच पयली वस्त सांगता ताका ताच्या तोंडार सांग जरी तर ताणें मानून घेतलें जाल्यार तो जिवीत जोडटलो आनी ताचे पासत तुवें जिवीत जोडटलें पूण तुवें जरी तर सांगूंक ना आनी तो मेलो जाल्यार तो मरतलोच पूण ताच्या मरणाचो गुन्यांवकार हांव तुका करतलो पूण जरी तर तुवें सांगलें ताणें मानून घेवंक ना ताका ताच्या ह्या नश्टेपणाची खास्त फावो जातली मरण फावो जातली पूण ताचो गुन्यांवकार तूं आसचो ना 3 वस्तू खेरीत भाशेन इजेकिएल प्रवाद्याक देवान सांगल्यो जाल्यार भाव भयणीनो आमकांय ह्या संवसारान जियेता आसतना हो वावर आसा खंयच्याय मोडार जावं आमच्या घोराब्यान सुरू करून आमच्या घोराब्यान जायते फावटी नश्टेपण जाता आमच्या समाजान आयज जायते नश्टेपण दिसती पडटा आयज आमच्या राजकी मोडार आतां एलिसांवां जाली निकाळ आयलो जायत्या जाणांक आमकां हो निकाळ आयला तो घडये मान्य ना अशें जावपाक जायना शॉक जालो आमकां जायत्या जाणांक शॉकींग अशें म्हणलें जायत्या जाणांनी पूण देव आपणाची वाट जेन्ना चलयता तेन्ना देव जाणा कितें करता तें ह्या पासत आमची जबाबदारी आमी पाळटा वो ना हाचेर आमचें जिवीत दल्ललें आसा वो आमची खास्त वो आमकां इनाम मेळटलो तें ताचेर दल्ललें आसा आनी शुभ वर्तमानानूय जेजू आयज करीत भाशेन हेंच आमच्या मुखार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता तुमचें प्रमाणीकपण जरी तर त्या फारिजावांहून वो शास्त्र्याहून व्हड न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक पावचीच ना म्हणटच आमकां कळयता की हे शास्त्री जे आसात फारिजेव आसात आनी जायते फावटी म्हण याज्ञीक आसात वो आनी कोण वडील आसात तांचें जें प्रमाणीकपण आसा सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कडेन पावचें ना ह्या पासत कोणूय वायट करता कोणूय चूक करतात तो चूक करता देखून हांवूय करता वो ताच्याहून हांव बरो जावपाक सोदिना जाल्यार सर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक भोव अवघड तुमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक पावची ना देखूनच आमकां सोयीक आसा ह्या संवसारांत आसतना हांगासर चलता आसतना एकामेका बरोबर कितेंय तोंटो जरी तर उप्रासतलो आसा तूं वेदी मुखार येता खेरीत भाशेन आमी सदांच जी कोण मिसाक येता तांकां आनीक चड तूं जेन्ना वेदी मुखार आयलाय तेन्ना घडये तुज्या पातकाक लागून तुजे चुकीक लागून घडये तुका फावो न्हू आमकां फावो न्हू पूण ही भेट भेटूय नाका अशें जेजू म्हणना पूण पयलीं वच आनी हो तोंटो जो तुमचे मदें उप्रासला तुजो आनी तुज्या वाद्या मदें तो सुटावो कर घडये आतां आमी सगळीं उठोन वचपाक लागत जाल्यार मिसाची भेट आतां जावची ना पूण आमच्या काळजान खेरीत भाशेन वो आमच्या मनान जें कितें आमी चिंत्ता ताचेर जायतें दल्ललें आसा देखून कोणाचोय आमकां राग मिसाचे भेटीक येता तेन्ना वेदी मुखार येता तेन्ना जरी तर राग आसा जाल्यार त्या वेळार निचेव करपाक आमी गरज वय हो म्हजो वादो जो आसा हो म्हजो दुस्मान जो आसा ताका बोगसूंक म्हज्यान जायना ताणें म्हाका खूब वायट केलां ताणें खूब चुकी केल्या ताणें खूब नश्टेपण केलां ओय घडये केलां पूण हांव हांगासर रावन ताका बोगसूंक सोदतां हांव म्हज्या मनांतल्यान म्हज्या काळजांतल्यान देवा लागीं ही कृपा मागून ताका बोगसूंक सोदतां हें जरी तर आमी म्हणिनात जाल्यार आमची भेट बेस्ती पोकी ही भेटेक वालोर ना पूण हें जरी तर आमच्यान म्हणूंक जालें वय हो म्हजो वादी आसा हो म्हजो दुस्मान आसा ताणें खरेंच वायट केलां ताका खास्त फावो ताका मरण फावो सगळें फावो पूण तें देवाक पळोवन दी हांव ताका बक्षितां हांव ताचे पासत मागतां हें जरी तर भाव भयणीनो आमच्यान करूंक जाता जाल्यार आमी सर्ग जोडलो आमी जिवीत जोडलें तर हेंच जिवीत जोडूंक आनी हो सर्ग जोडूंक आमकां जण एकल्याक आयज आपयल्यात आमी जरी तर तशींच आमची स्टबन रावलीं ना हांवूच रायट तोच रॉंग अशें जरी तर करीत जाल्यार तुमी दोगूय जाण नितीदारा मुखार पावतल्यात आनी आयज काल नितीदार कसली नीत दितात ती आमच्या दोळ्या मुखार आसा भणकोणीन पडशी आनी निमणी दमडी फारीक करीसर तो थंय सरलो सुटचोच नाय जेजूची उतरां तर भाव भयणीनो
आमी जें कितें आमी करपाचें आसा म्हणजे आमचे दोळे उक्ते करून जें कितें घडटा आमचे भोंवतणी तें बरे भशेन समजुया. आमचे भोंवतणी मनशां आसात तांचे पासत तें सगलें. ह्या सगल्यान जें कितें आमचे मुखार आसा आमचे लागीं आसा तातूंत आमी जें कितें करता तें आमच्या भावा भयणी सगळें पयलीं पावोवपाक जाय. पदवी आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू त्यो मागीर जाल्यार तांचे सगळें पावता जाल्यार ह्या मनशांक त्या मनशां बराबर आमी हाताक हात धरून ही सर्गीची वाट चलूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. देणी आमची भेटूंक आता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं गोड पिता, स्वीकार करून प्रार्थून मागता. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या नांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या दयाळ बापा, तुजे कोनवाळेचे पदवीन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेजून खुर्सार आपल्या रोगतान ओंपलोल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योद्न आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दयाळायेन तो मानून घे म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना अवगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार वालाच्या वैभवान उंचोजीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नामी येता तुका सोय, उंचोजीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटफोर घोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा वरवी तुवें रंगा सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. नश्ट मनीस आपलें वायट जिवीत सोडीत आनी बऱ्या जिविताक येयत जाल्यार तो जिवीत जोडटलो, ताका मरण येवचें ना. उरफाटें बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडीत आनी वायट जिविताक वचत जाल्यार ताचेर मरण येतलें, ताका खास्त लागतली. जाल्यार आमकां जण एकल्याक आमी देवाच्या हातान घालुया आनी सगळीं आमी वायट आसत जाल्यार बऱ्या वाटेन येवं आनी जीं कोण बरीं आसात तांणी आनिकूय बरीं जावं. देवाची कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो निराश आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवय. देवाचे शिलेर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिलेर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिलेर संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. पूर म्हणटा हांव जिवो दिव पातक्याचें मरण म्हाका नाका बगर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय प्रार्थुया सर्वेस्परा कोनवाड्या बापा तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोरन्या खोटेपणांतली नितोड जावन तुज्या सासणाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं या आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमेन. सांजे 5:30 वाजता खुर्साची वाट त्या उपरांत मीस आनी पवित्र संस्काराची बोजवण जातली ती लायव्ह स्ट्रिमूय बीन जातलें
खरीत भाशेन निमणी थोडी उतरां कालच्या दिसाक आमचे विधानसभेचो निकाळ आमकां आयला आनी नवो सरकार आमकां आयज घोडे घडून येतलो. खरीत भाशेन सगळे जे उमेदवार 40 आमदार जे जिखून आयल्यात तांकां आमची परबीं आनी शाबासकी. आनी जे कोण जिखल्यात आनी आमदार जाल्यात ते आमचे पासत. पयलीं सांगलेलें तें उगडास करता परतून. आमी जरी तर तांकां मत मारूंक पासून नासले आनी ते जिखल्यात जाल्यार जो कोण जिखून आयला तो आमचो आमदार. ह्या पासत सगल्यांक आमकां जबाबदारी आसा. आमी जें कितें सारकें आसा त्या वाटेन रावूंक आनी जरी तर चुकतात जाल्यार तांच्या मनान तें हाडूंक. आनी सगळे आमदार आमकां एकावंटेबल आसात सगल्यांक. आमच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन मिस्टर मोविन गुदिनो BJP पक्षाचो जिखून आयला ताकाय आमची शाबासकी आनी परबीं. आनीक फुडें आमच्या ह्या दाबोलीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें बरें करूंक आमचें मागणें ताचे पासत आमी भेटोवया. आनी जरी तर चुकता जाल्यार तेन्ना आमी ताका सांगात दिवंक आनी बरेपण हाडूंक आमी प्रयत्न करतले म्हूण आमी सगळीं मतदारां जीं आसात ती आमी निचेव करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे सोडून गायन घेऊया I5 पेज नंबर 118 I5. हांव तुजो सोई भाड्यो पूत मोची तुजो